आता आनी सदांकाळ ताचे उद्देशी देवासोरचे वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता, कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणांक जिवो आसा. तो सासणांक जिवो आसा. बाबा स्वर्गार आनी कोण ना तुजे पासत विनोती करता. गेट इट आउट ऑफ युअर माइंड. तुजे पासत कोण आनी विनोती करिना स्वर्गाराज्यान, फकत जेजू आसा. कित्याक तो सासणांक जिवो आसा. ताचे याज्ञिकपण सासणाचे आनी दुसरे नाव ना जाचे वरवीं तुका तारण मेळोंक शकता. स्वर्गाराज्यान आनी दुसरें नाव ना, मळबा खाला आनी दुसरें नाव ना, आनी खंयच्याच जाग्याचेर दुसरें नाव ना ताचे वरवीं तुका तारण मेळोंक शकता. फकत नाव जेजूचे. ओन्ली जीसस, बिकॉज जीसस मीन्स द सेवियर. देयर इज नोबडी हू इज इंटरसीडिंग फॉर यू. सो डोंट से प्लीज यू इंटरसीड फॉर मी. कोण आयकोचे ना तुझे? Because only God is omnipotent and omnipresent. All those people who died and went, and आमी म्हणटात की म्हजो डॅडी मेलो न्हू, डॅडी म्हाका बरें मागोन धाड. ना रे बाबा, ताका आयकोंक येयना तुजें. कित्याक तो omnipotent, omnipresent. You know what is omnipotent, omnipresent? स्वर्गार संवसारार आनी सगळे स्वातीर फकत देव, मनीस न्हय. In fact, the Bible says, Ecclesiastes 9:5-6, it says that मनीस एकदां मेलो ताचे आंगासोर कितेंच ना. वांटो काबार. एकलोच तुजे पासत रगत वारयला. एकलोच तुजे पासत मेलो, जीवन जालो, स्वर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या हातार बसला. And all authority is given to Jesus. That's why it is called the right hand. सगळो अधिकार जेजूक दिलेलो आसा, जेजूक दिलेलो आसा, जेजूक दिलेलो आसा. सो तुका कितें जाय जाल्यार बापा कडेन माग जेजूच्या नांवान.